Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसू. प्रितीवंत भावा भयणीनो, भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या परबेक तयारीच्या निमाण्या दिसा आमी पावल्या. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा पोवी सोबेन नवेपण हाडुया. जेजून पोवी सोबा स्थापली ते मेरेन थावन पोवी सोबा काळा काळार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान नवसणेची पावलां मारीत आयल्या. जितली पोवी सोबा नवी जाता तितली ती जिवाळ जाता आनी जितली ती जिवाळ जाता तितलें तिचें मिसांव फलादीक जाता. भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपल्या आपोवण्याक आनी कार्याक विस्वाशी रावून व्हडे उमेदीन आनी भोक्तीपणान आपलें मुणयारपण चलयलें आनी पोवी सोबेन जायते नवेपण हाडलें. ताची देखीन आनी स्फूर्तेन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक आयती आसून काळा काळार पोवी सोबा दिता ती दिशा आपणावून नवसणेची आनी नवेपणाची पावलां मारूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भावार्थान आनी खालतेपणान मागुया. आज आमी नोवेनाचो निमणो दीस, पूण सेवा धर्मीक वर्साचो पयलो दीस. आमी पवित्र सभेंत आज नवें सेवा धर्मीक वर्स सुरू करता. नवें वर्स आमकां नवो बरवंसो दिता. पवित्र सभेंत नवेपण हाडूंक आनी आमचेंच जिवीत नवें करूंक. जायतीं देणी देवान आमकां दिल्यांत, तातूंतल्यान देवाचें बरेपण आनी नवेपण आमच्या जिवितांत आमी अणभवलां. हें उडकून आमी देवाक दिन वासुया. आनी घडी जायत आमी दुसऱ्यांच्या जिविताक बरवंसो दिवंक, उर्बा दिवंक, खुशालकाय दिवं येताली. आमी फावो तितलें केलें ना. असले आमचे चुकी आमच्या मनान धरून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळें उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सर्व पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवुंडाक बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव, तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपडांची येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा, तूंच आमचो बाप, आमचो तारोक, हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा, कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्यां वेलीं आमकां कोडसरूंक निर्मिताय आनी तुजी बिरांत दोरिना जावंक आमचीं काळजां दारून करताय. तुज्या सेवकां खातीर, तुज्या दायजाचे कुळां खातीर परतून ये. अंत्रोल पिंजून सकल देंवून आयलोलें जाल्यार तुज्या मुखार पर्वत गडगडून पडटले आसले. आपणाचेर पातेतोल्यांक अशें वागयतलो तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना. प्रमाणीकपणान चलताच आनी तुज्यो वाटो विसरनात तांकां तूं वेंगयताय. आमी पातक केलां तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जाय तो काळ आमी तुजेर कळपडल्याव. आमी सगळीं मेळ्ळीं कशीं आसल्याव. सगळ्यो आमच्यो बऱ्यो करण्यो मेळ्ळे आंगोस्त्राव सारक्यो. आमी सगळीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्याव. वाऱ्या बरी आमच्या पातकांची आमकां लोटून व्हेलीं. तुका जागृत करच्याक कोणेंच तुका उलो मारूंक ना. कित्याक तुजें मुखामोळ तुवें लिपयलें आनी आमच्या खोटेपणाची आदीं तुवें आमकां केलीं. तरी सर्वेस्परा, तूं आमचो बाप, आमी माती, तूं कुंभार, कित्याक आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर. देवाचें उतर. देवाचे उडोवकार. आमचो जाबाब गावून जातलो. तुमच्या मुखामोळाचो पुरजोर आमचेर पडूं दी. तुज्या मुखामोळाचो पुरजोर आमचेर पडूं दी. तूं इस्रायलाचो गवळी, तूं रायक आमकां. तुज्या मुखामोळाचो पडझोळ फांकोय, तुजें बळ उक्तेपणी दाखपय. जाबाब. तुज्या मुखामोळाचो पुरजोर आमचेर पडूं दी. दोळबराच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागतां आमचेशी परतून ये. स्वर्गार तावन नदर मार. हे तुजे दाखवेळीक कितें जालां तें पळयोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेळीक बाळगून सांबाळ. जाबाब. तुज्या मुखामोळाचो पुरजोर आमचेर पडूं दी. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशाचेर, तुवें बोलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सोडशिलीं आमी कोडसरून वेची नाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाकाणटल्याव. जाबाब. तुज्या मुखामोळाचो पुरजोर आमचेर पडूं दी. बागिवोन पावलोन कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा
आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सवे देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगळ्या भांडाराची भरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सोर प्रवचनाची आनी सोर जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गोवाय तुमचे मदें घोड रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकासनेक आशोवन रावतना तुमकां कसलेच आत्म्याचे देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराध विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यान थीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक एकवटूंक आपयल्यांत तो देव विस्वाशी. देवाचें उतर हे देवाचे शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शोभोड तोमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळी, चोत्राय दोरात आनी जागरण करात. तोर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत. पयशिल्या गांवांत वेत्या कोण एकल्या मनशा भाशेन तें आपले गोडदार सांडून चाकरांनी जण एकल्यान करूंक जाय तें काम तांच्या हातान घालून आनी दार राखण्याक चोत्रायेन राव म्हण सांगून तो भायर सोडटा. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घोराचो दोनी केन्ना येतलो. 3 स्नानां मैदानीर वो कोंब्याच्या सादार की सकाळीं तें तुमी नकळोत. नाजाल्यार तो अवचितूच पावता तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगता तें सगळ्यांक सांगता, जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शोभोड तोमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयची तिनूय वाचपां आमकां ह्या अद्वेंताच्या काळांत भितर सरताडा आमकां जागृत रावून देवा बरोबर समारूम करूंक आमकां आपयतात. देवा बरोबर समारूम करूंक आमकां कितें गरजेचें तिणूय वाचपां हे विशीं आमकां वाट घडटात. आमी सगळे वेळार जागृत रावूंक गरज. एक पावट खंय एक गुरू आसलो आनी त्या गुरूशी जायतो लोक येतालो ताची बूद घेवंक.
आनी असो तो तांकां शिकयतालो आनी तिवूय ताचे लागीं विचार भासाभास करताली. एक दीस त्या गुरून ताका सांगलें, तुमी तुमचें जिवीत कुशालकायेन सारात, मौजेन सारात, पूण मरणाच्या आदल्या दिसा तुमच्या जिविताची नोसुरणी करात. आनी असो हो ताचो आदेश ताका बरो लागलो. मरणाच्या आदल्या दिसाक जिविताची नोसुरणी केल्यार पुरो. आनी अशें हें जें कितें ताणें सांगलें ताचेर नियाळ केले उपरांत एकल्याच्या मनांत ताणें विचार आयलो. ताणें ताका गुरूक विचारलें, मरण केन्ना येतलें तें आमी कशीं जाणां? आमी घोडी फाल्यां मरत, फुडल्या सुमाराक मरत, फुडल्या वर्साक मरत, देखून मरणाचो आदलो दीस ह्या दिसाक तयार करूंक आमकां कशें गमतलें? आनी करून तोच जबाब दिलो, मरणाच्या आदल्या दिसाक जिविताची नोसुरणी करात. दुसऱ्या उतरांनी जें कितें तो सांगूंक सोदतालो तें म्हळ्यार सगळ्या वेळार आमचें जिवीत नोसुरलेलें करूंक. कित्याक असले नोसुरणींतल्यान आमी तयार आसतल्या आनी तयारींत आमकां मरण मेळूंक येवूं, आमकां कोणूय मेळूंक येवूं, आमी सदांच तयार. आयची वाचपां आमकां असलेच तयारेक आमकां आपयतात. कित्याक जेजू जल्मा येवचो आसा आनी जेजू जल्मलो त्या जल्माक येतलो तेन्ना तो आमकां भेटूंक येतलो तेन्ना आमी ताचे बरोबर समारंभ करूंक जाय. आमी कुशालकायेन ताचे बरोबर आसूंक तोय आमकां जागृत रावंक आपयता. तो खंयच्या वेळार येतलो, खंयच्या दिसा येतलो आमी नकळो, पूण आमी जर तयार आसां आमी ताचे बरोबर खुशाल आसतल्या आमी समारंभ करतल्या. पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी थोड्यो वस्तू आपले पोरजेक शिकयता. ही पोरजां निर्वाशी जाल्ली आनी आतां ती परतून आपल्या गांव घरा परतल्ली. तांची मेकळीताय मेळ्ळ्या, तांची सुटका जाल्या, तरी पूण तांच्या तोंडार आसो ना, दुकान थांबली नात. कित्याक थांबली नात? कित्याक ती परतून येतोच हो तांचो गांव इतलो बरो सुदारलेलो गांव ताचें निसंतोण जावन गेला. तांचें मंदीर आसलें जंय ती मेळटालीं, देवाक भोजून करतालीं, ह्या मंदिराचो सत्यानाश जाला. तांची भाटां बेसां, शेतां, कितलीं पिकाळ तीं पाड उरून थंय रानां जाल्यात. तांचेर निराशीपण आयलां आनी देखून तांचें तोंड खुशालकायेन आसना. तांची दुकां खुशालकायची जायनात. आनी असले परिस्थितींत इसायास देवाक मागणें करता. हे 2:63 आनी 64 इसायासाचो हे देवाक मागणें. तो परचे पासो देवा लागीं मागता कालती जावन. आनी तो म्हणटा, ही आमची परिस्थिती जें कितें आमी अणभवता ती आमकांच लागून. कित्याक आमी तुजें उतर पाडलें ना, आमी तुका विस्वाशी रावलीं ना, आमी कितलेच देवाक सोदूंक गेल्या आनी जिविताच्या आगोड्यांनी तुजेशी चिटकून रावून तुजी आसने आमी अणभवले ना. आनी तो म्हणटा, हाका लागून आमी सुकलेलीं पानां कशीं जाल्या, पडल्या आनी वाऱ्यान आमी उबून वेता. आमकां तूं राख, आमकां जिवाड कर. आनी असले जिवाडांतल्यान आमीच तुका भेटूंक आनी तुजे कुशालकायेन भितर सरूंक आमकां फावो कर. आनी देखून अपुर्बायेन तो देवाक उलो मारता आनी म्हणटा, तुजो आमचो तारोक, तुजो आमचो बाप, तुजो आमकां अपुर्बायेचो. आनी हें सांगून आपल्याय काळजांतलो ओतरेक तो देवा आदीन घालता. पोरचेच्या राबान कसलो ओतरेक? तूं कुंबार, तूं वस्तू करताय आनी आकारताय. आमी आदीं तुज्या हातान फातर जाल्लें, देखून तुवें आमकां भायर उडयली. आतां आमकां माती कर, आमकां नवो आकार दी. हे नव्या आकारांतल्यान आमी नवीं मनशां जावंक आनी हे नवेपणांतल्यान तुजी कुशालकाय आमी अणभवंक. आनी कुशालकाय आमी अणभवंक आमी केन्ना मेळचे? जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां बरे भाशेन सांगता, सगळे वेळार जागृत रावात. 2 गूण आमकां ह्या शुभ वर्तमानांत मेळ्ळ्यात. पयले म्हळ्यार आमी शिताबेन जागृत रावूंक
आनी ह्या शिताबेंतल्यान आमी बरवंशाची जावं. जें कितें जेजू सांगता तें आमकां सोंपूंक सोंपें. आमी सगळीं वो चड जाणां तरी एअरपोर्टार गेल्या. आमचो कोण गोरचो येवचो आसा, आमचे मोगाची आपुरबाईचो आमचो बापूय कोण गोरचोय, आमी बेगीन पावता. 4 जोड फ्लायट आमी 3:30 थंय पावल्या. आनी थंय पावतोच रोखडेच आमी भितर पळयता पावला काय बेगीन. आनी मागीर तो खंयच्या फ्लायटान येता, एअर इंडिया, काटर एअरवेज. आनी देखून विमान पावता तेन्ना विमानाक पळोवन आमी म्हणटा आतां विमान पावलें तोय पावतलो. विमान पावतोच आमी रोखडीच विमान थंय रानव्याचेर पावूंकच ना जाय, पूण आमी भितरल्यान आरशान पळयता आमचो जो कोण आमी रावता येवंक तो पावला जाल्यार. मागीर कितलेच वेळान तो दिसता आनी आमी रावता तो भायर येतलो, पूण तो थंयच रावता लागेज काडून. आनी उपरांत भायर येता तेन्ना आमी खुशाल जाता, वेंगोयता आनी आमचे खुशालकायेन ताका वांटो दिता, ताचे खुशालकायेन आमी वांटो घेता. जेजू म्हणटा असले जागृतायेन तुमी रावात. जेजू येता आनी खऱ्यांनीच येता. आनी तो येता तेन्ना आमी ताचे बरोबर समारंभ करूंक, आमी जर न्हिदलेली आसत, आमी बेसारमाय करून आडसाय करून फाल्यां परवां म्हणून आमी आमचे जिविताची नोसोरणी पयस करून रावत, जेजू येतलो आनी आमी न्हिदूनच उरतल्या. देखून जेजू म्हणटा जागृत रावात. समारंभ करूंक तुमकां सोयीग आसा, समारंभांत वांटली जायत. आनी समारंभाचो फोड आमकां घेवंक आमी कितें करूंक गरजेचें. बागेवन पावलो दुसऱ्या वाचपांत कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा, हो कोरिंतचो गांव एक गिरेस्त गांव, कित्याक थंय धोको आसलो आनी देखून थंय वेपार बरो चलतालो आनी लोकां लागीं दुडूय गळटालो. बागेवन पावलो थंय गेलो तेन्ना ताणें देवाचें उतर परगोटलें आनी थोड्यांनी ताचें उतर मानून घेतलें. आनी ती हे देवाच्या उतराचें बोड, ताची कुशालकाय जियेताली आनी दुसऱ्यांकूय सांगताली. हे तरेन दुसऱ्यांकूय ती जेजू बरी हाडटाली. आनी आतां पावलो थंय तान दुसरे कडेन पावला, एफेसाक पावला. आनी थंय आसतना ताका एक तक्रार येता, एक कंप्लेन येता. आनी कंप्लेन कसलें, हांचे मदें कोरिंतच्या लोकां मदें आतां फुटी पडूंक लागल्यात. आनी देखून पावलो हे तांच्या प्रस्नांक जाप दिवन हें दुसरें वाचप आमी आयकलां. तो संदेश तांकां दिता, आमी सगळीं क्रिस्ताची. क्रिस्त आमचे मदीं आसा ही आमकां व्हडली कुशालकाय. आमी आमकांच फांटून घालूंक जायना, कित्याक जेजू आमचे वांटे करूंक न्हय, तो आमकां एकठांय करूंक आनी असले एक चारान जो बापाचो मोग आमी रावताले तो आमकां दिवंक आयला. हो बापाच्या मोगांत आमी भितर सरूंक, आमी खुशाल जावंक आमकां एकूच उपाय, तो म्हळ्यार जेजूच्या एक चारान आमी बरूंक आनी वाडूंक. आयची जोरी वाचप आमकां हो संदेश दितात आमच्या जिवितांत आमी तो कसो पाळटल्या. पयली सुवातेर इजेस शिकयता तशें ताचे मागणें आपली असोकताय उडकून घेवन, आपले परचेची असोकताय उडकून घेवन ताणें देवा लागीं मागलें आनी बरवसो सांडलो ना. आमी कोणूच आमचे मदले बोडवे न्हय, आमी मनशां, आमी असोक्त. आमकां जण एकल्याक एक असोकताय आसा, जी असोकतायेक लागून जायतीं जाण आमचे सुरशिल्लीं पयस रावतात. आमी आमचे असोकतायेक लागून आमी दुसऱ्या सुरशिल्लीं पयस वेता आनी दुसऱ्यांक दुखयता. हे असले म्हजे असोकतायेची जागृताय घेवया. आनी ह्या काळांत, क्रिस्त येण्याच्या आदवेंताच्या काळांत, हे म्हजे एकूच असोकतायेचेर झुजून तातूंतलो भायर सरूंक आमी वावरुया. आनी आमी जर अशें वावुरता, हे म्हजी असोकताय सगळें हीच म्हजी लढाय जातली, म्हजी जागृताय. आनी जेजू येता तेन्ना म्हाका जातलो सोयेग ताचे कुशालकायेच्या समारंभांत वांटो घेवंक. आनी नातालां जातलीं म्हजी खाशेल्या जिविताच्या अणभवाची नातालां, जंय हांव म्हजी कुशालकाय जेजू बरी सारतलो आनी ताची कुशालकायेंत वांटो घेतलो. दुसरे सुवातेर जेजू आमकां म्हणटा जागृत रावात. आमी सगळे वेळार जागृत रावू. आज आमी सेवाधर्मीक वर्स सुरू करता. देवान आमकां ह्या फाटल्या वर्सान कितली देणी दिल्यात आनी ती देणी आमी विसरूंक जायनात.
आनी हेय वर्सा देव आमकां आनी कितलेंच बरेपणां दितलो. आमी जर जागृत आसा देव आमचे सोबत कितलो बरो, देव आमकां कितलें बरें करता. ही ताची बरेपणां पळोवन आमी कुशाल मनशां जातल्या, निराशी न्हय, आमी न्हिदून उरतेली न्हय, पूण सदांच शिताब आनी जिवाळ जागृत रावून आमचे जिविताचो समारंभ करूं. आमी असलीं बोरवंशाची मनशां जावया. आमच्यो सोकत्यांचेरूच मन घालूंक न्हय, दुसरी आमकां वायट करता ताचेरूच नदर घालून जिवंक न्हय, दुसऱ्यांच्या जिवितांतल्यो चुकी काडूंक न्हय, पूण देवान म्हजे सोबत बरें केलां, देवान म्हाका गूण दिल्यात बरें करूंक, हातूंतल्यान बोड घेवन जेजूच्या येड्यांक आमी तयार जावया. आनी तिसरे सुवातेर बागून पावलो आमकां म्हणटा तसो जेजू आमकां एक चाराची खुणा. आमी एक चार आसा थंय आमी मोगांची येता, समारंभ करता. ह्या आदवेंताच्या काळांत जेजूक घेवंक आमी तयारी करता तेन्ना आमचे जिविताचो समारंभ होच जावं दी. दुसऱ्यांक खाला उडोवंक न्हय, दुसऱ्या मदें फुटी घालूंक न्हय, हाच्यो खबरो घेवन दुसऱ्यांक सांगून दुसऱ्यांची इश्टागोती आमी वांटे करूंक न्हय. परतें जाल्यार खंय चुकलां थंय आमी पेकोवणी हाडूं, खंय कोण पयस गेल्यान तांकां आमी लागीं हाडूं, आनी देवाच्या मोगाचो अणभव आनी खोलाय आमी दिवंक. असल्या अपुरबायेंत आमचें जिवीत नवें जाता, आमी नवेपणान भितर सरता आनी क्रिस्त येण्याचो काळ मोगाचो कुशालकाचो समारंभ करूंक आमकां सोयीक जाता. हेंच करूंक हे मिसांचो एकल्याक देणे आमी मागुया. सगळ्या बी रावया. आमचो बाबाट तिरावंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सोतमान थावन देवा, सुर पदवीदार बापा, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रुचणारा, आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंस काल ताणी कोसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सुर पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय तान शिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमांतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकता, पातकांचे भक्षणे, कुणीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव मोगाळ तो कुशाल जावंक आनी आमचें जिवीत कुशालकायेन सारूंक आमकां आदार दिता. ताचेर पातयेवन आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. पोवेत सोबेच्या फुडाऱ्यांनी पोवेत सोबेंत नवेपण हाडूंक वावुरतना नव्या आनी आदियूंक उपायाचो वापर करूंक क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. राजकारभार चलयतल्या क्रिस्ताची फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ली जोडटी सोर पदवेदार देवाचें देणें म्हूण जाणो जावन आपलो कारभार विस्वाशीपणान, जागृतायेन आनी ल्हानवीकपणान करूंक तांकां देवाची कृपा जाणवाय मागुया. लॉर्ड बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी पवित्र आत्म्याक सदांच आयती आसूंक आनी ताच्या प्रेरणान जिविताची नवसोरणी जोडूंक काला कानार पवित्र सभा दिता ते दिशेन नवेपणान पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. लॉर्ड बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. भागिवंत फ्रांसीस शावेरान माप मेजप नासतना पवित्र सोबेची सेवा केली आनी सोबेंत नवेपण हाडूंक तांकां आपलो जीव जोरयलो. ताचे देखीन आनी स्फूर्तेन पवित्र सभा सुचयता त्या नव्यांनी आदियूंक उपायाचो उपयोग करूंक आतांच्या काळाक उपकारता ते भाशेन बरी खबर परगटूंक बापाचो आदार मागुया. लॉर्ड बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर.
बोमोगाळ बापा किरकोळ आमची मागणी तुजे फुड्यान दवरल्यात आमच्या मागण्यांक कान दी आनी आमच्या गरजां वरवीं तुज्या पुताच्या येण्याक आमी तयार जावंक तूंच आमचे सांगाती राव तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमची सगळी गुपेचीत नाव, आमची सगळी गोष्टी तुका, आमचे आवडे आमची काळजां, हे तुकाच पेटयता दुनिया, तुजे बिटे बरी सगळे, जावं कमी उण्याचे कुडके, तशेंच जावं सोऱ्याचे तेंबे, हेच गुदगुदीत आमचे आवडी, तुजे बिटे बरी सगळे, जावं कमी उण्याचे कुडके, तशेंच जावं सोऱ्याचे तेंबे, हेच गुदगुदीत आमचे आवडी. मोशा बाबा भयणीनो हे मोशांनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानदात असलें जाल्यार प्रमाण मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोलें आमच्या आनी पवित्र सुरक्षा दाबा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं देणी एकठांय करून आमी तुका वपून दिता ती तूं दोयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती हे संवसारांत आमी करूंक पावता तशें तांचेच वरवीं शास्त्रांची सोडवण जोडूंक आमी पावशेंको हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काणयांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयली पावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना तांणी तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर दवरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Poved, 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 Tomaran so service por tu. Sorgani sonsar bolja, tuča moj Boga. Sorgi dokazuj zor, Sorvesporaci ravi, etakazuj, sorgi, dokazuj zor. बापा कोरोसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपलीच कुशीन कोस्ट मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची बसत समोरपुची.
तेच पुरी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा खुराक. Bawartaco gut porkotuja. Sumianci sutace Moronami soborumta, Tuce punoci von porami porgota, Tuce eniak Amigot rekata. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म सायबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकांनी तुजे इश्टगोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये संगती, तिच्या पोती भागिवून चुसे, भागिवून धर्मदुता, भागिवून चुसे वाज आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dia Jesu vorvi, Dia Jesu sangata, Dia Jesu thai, Povitratimiancha ek podan, Udvedar bapa, Surgundulani voivotuka, Sasnacha sasna. जेजू आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं नाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितान सोस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरेकता. तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुडय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक सुटकी पोत्री आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या आसना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दुतांक म्हळे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडचेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडचेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडचेले आमकां शांती दी.
सुमया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी शेवंक येता ती आमचेर जोडटी आनी कास्त हाडिन आसा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शिडी हो जिवो जेजू जो आमकां आपणा बरोबर समारंभ करूंक आमकांच भेटूंक येता. ताचे त्वेरेक आमी तयार जावंक आनी ताच्या सांगाताक ताकाच आमचें जिवीत एकचारूंक तो आमकां बोर दिता. ताका शेवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. म्हाका खबर ना पूण तुज्या पुत्रान म्हाका भलायकी दिली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त ताणींच कुमिण्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतले आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आमचे दोळे धांपूया. काळजांत शेवलेल्या जेजूची आसणी उणभवया. ताका आमी दिनवासूया. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत दोतीर वस्तू मोदी आमी जेयताना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सोदां तोगतोल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आयच्या मिसाची बॅट सुमरमल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर आल्फ्रेड वाज हांकां आमचे दिनवास. तशेंच मालट हाच्या फुडाऱ्या काल गायनाची मांडोवड करतल्यांकूय आमी दिनवासता. आतां मीस 11 वरांचेर तशेंच 12:15 सांजेच्या वेळार 3:30 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन जातलें. फेस्ताच्या दिसाक मिसाचो वेळ हे परी सकाळची मिसा 4:45 5 6:15 7:30 9:45 10:30 परबेचें मीस जातलें. तशेंच सांजेच्या वेळार 1 2 3 4 5 आनी 6 इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. कुमसार जावंक जाय तांणी बाजिलिकेचे सांक्रिस्तीन वचूंक जाता. 11 पासून पाद्री थंयसर कुमसाराक आसतले. सांजेची कुमसारां आसची नात. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक कुमसारां आसची नात. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार व कंट्रोल रुमान तुमी दिवंक जातात. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो.
कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें. आयचो दीस लिटर्जिकल एपोस्टोलेट हाचे खातीर भेटयलो आसा. तर ह्या कातयांत वावुरतल्या दर एकल्या पासत आमी मागुया. आतां इकरांचें मीस पुर्तुगेज भाशेन जातलें आनी 12-15 आसा तें यात्रेकारांक मीस जातलें. 5 तारखे डिसेंबराचे मंगळाराक मिसां हे पुरी 6 वरांचेर, 7 वरांचेर, 8 वरांचेर आनी 9-15 वरांचेर जे इंग्लिशीन जातलें. एक चोत्राय दोची मीस सोंपतोच जाणें ह्या मिसांत वांटो घेतला ती पयली भायर सोदतली आनी उपरांत दुसऱ्या मिसाक आयिल्लीं आसात तांणी भितर सोदचें. आयज से कॅथेड्रला लागीं तियात्र आसतलो. तियात्राचें नांव तालें. 7 वाजता सुरू जातलो. हो तियात्र फ्री जातलो. हे मीस आमच्या कॅननान भेटयला तांचे पासत आमी तांकां आमी मागण्यांत दवरुया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्त येण्याच्या काळांतल्यान जेजू बरोबर संबरम करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. बागियोंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सगळीं सांगातान करुया. बागियोंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती कोत्ता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोनेन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक फाकाणटा. आमेन.